स्क्रिप्ट, ॲक्टिंग, म्युझिक पोव बरें आसलेलें. एक उद्देश धरून फिल्म बऱ्या पदा पावयला. कॉंग्रॅच्युलेशन्स प्रोड्युसर्स आनी ॲक्टर्सांक. एक सोबीत पैण आज आमी पळयलें आनी संगीतकाराचे पैणाची खरी रीत कितें आसा आमकां ह्या सिनेमा म्हाका पळोवंक मेळ्ळी. मेल्विन पेरीस आनी सकट कलाकारांक हांव चेपे उगलतां, शाबासकी म्हणटा. इतल्या सोबीत तरान ही काणी बऱ्या तरेन भायर हाडली. खरें ॲक्टींग आसा, नटन आसा आनी बरी वॅल्यू मौल्य हातूंत आसात. आनी ह्या मुखांतर सकडांनी ह्या सिनेमाक जीव भरला. ताजे करून सर्व कलाकारांक बऱ्या मागच्या वेळार आमच्या कोंकणी मोगिनी येवन हे सिनेमा पळोवन आनी ती वॅल्यू मोला घेवन समेस्तांक पाठिंबो दिजे म्हणून हांव विनंती करता. आता समेस्तांक देव बरें करूं. पैण हे कोंकणी फिल्म भोव अपुर्बायेन केला. विशेश तरान श्री मेल्विन पेरीस आनी पंगडाक हांव अभिनंदन पाठयतां. हर एकल्याचें नटन भोव रुचीक आसलें, उंचलें नटन तें. निजायकी हे फिल्म पळोवन म्हाका मस्त संतोश जालो. हर एकल्यांनी तांचो पात्र बऱ्या तरान ते खेळ्ळ्यात आनी निजायकी हर एकल्यांनी हें फिल्म पळय जाय. विशेश तरान संगीतांत आसक्ती आशिल्ल्यांक आनी ह्या मारिफात जें कितें संगिता मारिफात नवें जिवन आमकां फावो जाता आनी ह्या फिल्मा मारिफात तें तांणी दाखोवन दिलां. परत कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड गॉड ब्लेस द होल टीम. हें फिल्म पळोवन भारी खुशी जाली. सुमार तेंपा उपरांत दिसतें अपुर्बायेचें पिक्चर आमी पळोवचें. जावं ताचें प्रोडक्शन, जावं तांचें ॲक्शन, जावं संगीत, जावं फोटोग्राफी, भोव अपुर्बायेचें भोव उसल्या मट्टाचें फिंतूर जावन आसा. आनी सगळ्या टिमाक हांव बरें मागतां. आनीक तांणी केल्ल्या ह्या वावराक जैत मागता मात्र न्ही आनी मुखार तांकां हांव सर बरें अपेक्षितां. आमचे क्रिस्तांव सगळ्या समुदायान येवन पळयचें म्हणून हांव तुमच्या समेस्ता लागीं विनंती मागतां. आनी दयेकर हाका आमी सपोर्ट करया. भारी बरें फिल्म मांडून हाडला. भारी बरें जालें. गायनांत भारी बरें सुंदर. म्हाका तितलें कळीत ना जाल्यार पयल्या फावटी हांवें हें बरें फिल्म पळयलें म्हणून म्हाका संतोश भोगता. भोव अपुर्बायेची कोंकणी मुवी केल्ल्याक सर कलाकारांक आनी हाका सपोर्ट दिल्ल्या हर एकल्यांक अभिनंदन पाठयता. ही मुवी एकदम सक्सेस जावन दी आनी ही मुवी हर एकल्यांनी पळयची. बहुत अपुर्बायेन आसा आनी आमी वचून सांगल्यार मात्र पावना. थिएटराक येवन कोणें पळय ताका ऑर्गनायज केलां तांकां हर एकल्यांक सपोर्ट लोकांचो सपोर्ट मेळ्ळ्यार भोव अपुर्बाय म्हण दिसता. पैण बरें जालां. एक फाल्यां सावन तेंचें रियल पैण कशें म्हणून स्टार्ट जाता. हे पिक्चर एक सॉर्ट ऑफ म्युजिकल पिक्चर म्हणून सांग येता आनी कॅन्सर पेशंटांक मोटिवेशन मेळटा. मुवी रिलीज जावचे पयलें मेल्विन पेरीस सरा कडेन विचारलें हे शुटींग कितल्या दिसांचें गे म्हणून. ताणें सांगलें 22 दिसांचें शुटींग म्हणून 22 days. एक 22 daysंत एक मुवी आज आमच्या थिएटरान पळोवंक मेळ्ळा. म्हाका हांवें कांय एक्सपेक्ट करूं ना. 22 daysंत एक कसली मुवी तो एक प्रोड्यूस करीत गे म्हणून. पूण सच सांगचें तर आज हें पिक्चर पळोवन हांव मेल्विन पेरीस सर आनी सगळ्या टिमाक अभिनंदन पाठयतां. कित्याक म्हणल्यार इतल्या सोबीत रितीन हें पिक्चर तांणी प्रोड्यूस केलां. आनी तूं एक कंप्लीट पॅकेज म्हणयत. तुमकां एंटरटेनमेंट आसा, तुमकां सस्पेन्स आसा आनी बरी एक स्टोरी आसा. एक संगीतकाराचें ताचें लायफ कशें वेता म्हणलें भोव अपुर्बायेत रितीन प्रस्तूत केलां. हांव मेल्विन पेरीस सराक आनी सगळ्या टिमाक अभिनंदन पाठयतां. हर एका कोंकणीकारान हें पिक्चर पळयचेच. प्लीज पळया, येया आनी मेल्विन पेरीस सर आनी त्या टिमाक तुमी सपोर्ट करा म्हणून ह्या वेळार हांव उलो दितां. कोंकणी फिल्म विथ द डिफरन्स, रियलिस्टीक स्टोरी, सुपर्ब ॲक्टींग. बरें जालें. टायम कसो पासार जालो म्हूण कळना. बरें जालां. ऑल द बेस्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन. फिल्म मस्त बरें आसलें. सुपर ॲक्टींग, लेस्लीचें ॲक्टींग मस्त बरें जालां. सगळें फिल्म बरें जालां. बारी बरी नवीत स्टोरी, बेस्ट मुवी, व्हेरी नायस. सगळ्यांनी पळोवन क्रिस्तांवच्या सगळ्या आमच्या लोकांनी हें फिल्म पळयचें म्हूण आमची कळटी विनंती. कित्याक म्हळ्यार दीस इज द बेस्ट मुवी, व्हेरी नायस. सुपर्ब एंटरटेनमेंट, बरी विडियोग्राफी, बरें म्युजीक, बरी सॉंग, मागीर डान्सस आनी सस्पेन्स सगळें आसा ह्या फिल्मांत.
फाटल्या 10 वर्सां उपरांत हे एक बरें फिल्म आयिल्लें म्हूण सांगयेत. इतलें बरें कोंकणी फिल्म अजून आमच्या गांवांत आयिल्लें ना. ऑल द बेस्ट.